प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल्या स्वाम्याने स्मरण करतची हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. स्वागत भाशणेंतू कृष्णान निमगे नमकां प्रितीन आशीर्वाद दिमका. आमगेल्या व्हड स्वाम्यान आमकां कशी सांगिन म्हळ्यार आमगेलो समाज म्हळ्यार आमगेलो चेडवां मणकीची आमी प्रितीन दिवचे. स्वाम्यान कशी की आमकां सांगलां कित्या मनस्पूर्वक आमी आतां उलोवप जे येता ती कसं नाही प्रिपेर करून आमी आमचे ना फस्ट डे दुखूनच कित्या ऑड स्वाम्यांनी सुकृतेन स्वाम्याक आश्रम गेलेलो दिवस सांगीन खेळपा तुमी आज उलोवंक का आमगेलो स्वामी कशी म्हळ्यार डिबेट जाता जाल्यार त्या दिसा क्लासा वचूं ना. ते स्वाम्याक कितें सांगीन म्हळ्यार उलोवंक का स्वाम्यांनी आश्रम गेलेलो दिवस दुजी उलयलें. आनी सुकृतेन स्वाम्या सांगून मनान उलोवंक का प्रितीन उलोवंक का कित्या आमगेलो समाज आतां बापूस आसता चेरडाल उलोवचें ना कशें उलोवचें प्रितीन उलोवचें आमी तशी उलोवचें. मागीर उलयता ती चिके जोर करून उलयता ती आमी पेर खंय सांगीन इतें और स्वाम्यान घुमडान सांगचें सीन आमी डायरेक्ट सांगता ती उतलो व्यत्यास इथे आम्हाला गुंडान सांगचें ना ते म्हाका लागना तें कोण ती म्हणकीची अभिनय करूं जाता आतांच अभिनय करता ती मागीर गुंडान सांगल्यार त्या म्हाका न्हय हें कोणाकीची वर्देन स्वाम्याली नरसिंहाचार्य आसलो पिज्जान वचून निमगीन खंय स्वामी कसन म्हगल्यार मुक्कावल कलिकाल अशी कशी कशी जातन की समाजाक अरे ते कालाक आमकां जालेले स्वामी ते कालाक जना समजलेले स्वामी येताय रे. माधव आचार्य नारायणाचार्य निमगीन वर्देन स्वाम्याली तुमकां आमी डायरेक्ट सांगचें प्रितीन सांगचें कित्या आमकां तशीच आमगेल्या स्वाम्यान सांगला. स्वाम्यान ते वेगवेगळे कोणाक दुख्खोवंक जायना आमगेलो आस रायस आसा ती स्वाम्यान आमकां दिमचें रायस आमी स्वाम्याल शिश्यच जाल्यार केलो पंत सांगता पडटा हे कृष्णान कसल्या सांगल्या म्हण आमकां आयकलता ताका आयकलता तुमकां आयकलता. कित्या आमी उलोवचें ना आमी कसं न्ही मन्ना दवरून उलोवचें ना आमी सांगचें कित्याक आमगेलो समाज मनान दवरून उलयल्यार समाजान चुकी करता जाल्यार सब न्हय जाल्यार मलगड्यांनी त्या मोठ मागून घेतलो. मोठ कसल्या जायी गुरुपीठ कसल्या जायी धर्मा विशयान सांगचे खातीर विजयन स्वाम्याल मागून घेतले ना अशी जालो न्हय. समाजाच्यांनी आमकां एक धर्मपीठ जाय धर्मपीठ जाय म्हळ्यार कसल्याक तुमगेलें मार्केट आतां फिनान्स दुडवांचें तुगेलें दुड्डू खंय इन्वेस्ट करता म्हूण सांगूक हें आसता कितें तें चार्टर्ड अकाउंटंट न्हय ते कन्सल्टंट चार्टर्ड अकाउंटंट कशी लेखपत्रां समको चड म्हूण कोरयात म्हूण सांगचें काय चार्टर्ड अकाउंटंट
मागीर यें खंयचें तुका डॉक्टर आसा तो कसल्याक तुगेल्या रोगाक कसले की आरोग्याक समजमचे जाल्यार सम करचे खातीर डॉक्टर धर्मपीठ धर्म सांगचे खातीर धर्म करमचे खातीर देवस्थान आसता ती देवस्थानांक कशी चलका आमगेल्या समाजान तूं तंद्र्यान जावं आचार्यान नाही सांगचें आमगेल्या समाजान स्वाम्यान सांगचें दुसऱ्यान सांगच्याक ना ते खातीर मागून घेतलें हें नाजाल्यार वैयक्तीक ज्यान धर्मान तुकून चुकत जाल्यार ते चुकल्याक सम करचें स्थान फुडें अधिकार आशिल्लो स्वातंत्र्य जमचे फुडें वरक्यान ब्रिटिशान वरान मंगळूरचें प्रकरण हजार आसा ती कृष्णान सांगीन एकली कसन स्वाम्यान आमकां कशी सांगीन मस्त सांगला आमी येयलेले दिवस देवान त्या इतलें देवान कित्या सांगीन की ते मागीर पळयल्यार सत्य जावनास एक आमी सांगीन कोणाक शिकोवचे खातीर चातुर्मास करच्या ना रे ते मागीर आमी त्या म्हूण सांगला ती मस्त सांगला आमचे दिवस आमी न्हय ओड स्वाम्यांनी इतिहा तागेलो अनुभव ओड स्वाम्यान न्हय सुकृदेन स्वामी तांणी न्हय वर्देन स्वामी वर्देन स्वामी न्हय बोरेन स्वामी मंगळूरची कांय मनशां तूं मागशी ना ती एक आमी आतां सांगकावे म्हूण दिसता बोरेन स्वाम्याक इतलें देवस्थान स्थान मान गौरव सर्वे स्थाना दिले ना बोरेन स्वाम्यांनी मंजेश्वरान तूं तेरू रप्ता म्हणिल्ले वेळार बप्पे फॅमिलीक रायस डीम स्वाम्यान दिलेलो रबच्या नाम इतलेशें दिलेलें ते स्वाम्याक जाल्यार सोणी कसन केल्लें म्हूण मंगळूरच्यांनी आमी आलोचन करच्या ना सांगकावे म्हूण दिसता कळलेले मनशांक कळटा आमीच एक स्वाम्याक करता ती आमी एक स्वाम्याक गेलो रथ हार चडयलो तिन्नी दिवस ना हें कांय केल्लो संभव न्ही जाल्लो संभव तुसली दोन दोळे मिले न्हय कळो तुमकां अशी न्हय सांगीन मात कोण की समाजाच न्हय संस्थानाच्यो तशी प्रिती पॅट आसच्या पुरो आमी इतिहास सांगीन म्हळ्यार काडकान आमी सांगीन आमी कसने कशें उरलो काय मनांत मस्त कसने उरले ना ती म्हूण आसीन आमी जाल्यार प्रास्तावीक कसन उरलेलीं की ते उलोवंकाची जाता ताका जवाब दिवंकाची जाता इतिहास गुरुपीठ धर्माक आतां ओड स्वाम्याल विशयी मस्त सांगिलो सगळे समाज उद्धार केल्या दयानंद पैन सांगीन बाब्बान सांगीन नरसिंहाचार्यान सांगीन सर्वांनी सांगीन इतले सगळे स्वाम्यांनी वृद्धी करून आमगेल्या समाजाक गौरव हाडचे तशी आमी सांगला इतिहास गौरव न्हय सांगचें गुरोर सेवा गुरुस्तोत्रम शिष्यकृत्यम परम स्मृतम गुरुर सेवा गुरुस्तोत्रम शिष्यकृत्यम परम स्मृतम शिष्यान कर्तव्य ड्यूटी दोष दृष्टि अनर्थाय इति उमाम आह
सदाशिव दोष दृष्टि अनर्थाय दोष दृष्टि अनर्थू नाश करचे कतेरी कोणा सांगला उमाम पार्वती आह सदाशिव आमगेल दोष निवृत्ती जमचे खातीर आमकां भक्ती आमचे खातीर एक गांवांत आमी गांवांत असूचे ना तेंचे ते उदका प्रॉब्लम आहा ना जितके आमगेन पोट सगळें वायट आमगेर न्ही मस्त जाणांनी पोट वायट जालें येयलेल्यान पुरा जाणां न्ही जाल्ल्यान न्ही जाल्ल्यान तशी एक कार्यक्रम कितलकी मात्र डॉक्टर येयले मात्र केली रब्बनी इतली म्हण गळा कसं की आमकां त्या वेळेर भोवन स्वाम्यान एक मनांत येयली की विशय आनी वर्देन स्वाम्यान तिके आमी सांगिना थंय गुणगान अशी कुडांतूच इतके येयले मागीर आमकां कसं नाही जाय सौख्य जालें इत्या दोष दृष्टी अनर्थाय अनर्थ जाल्यार दूर जाता आमगेले स्वाम्यान इतलेंच आतां आमी तुमी सांगच्या पळय हरिद्वाराक मोठ मंदिल्या ते कालपी मंदिल्या ताज्या भाशी व्हड आमके करून दिल्यान स्वाम्यांनी सर्वे गुरु परंपरेक आराधन करचे तशी गुरु अनुग्रह मेळचे तशी सर्वे गुरु परंपरेक वृंदावन जीर्णोद्धार करून दिवचे तशी केल्यान स्वाम्यांनी आनी एक रूपरेखा घान दिलेली स्वाम्यांनी सर्वे आमगेल समाजाक मर्यादा सर्वे हाडिल्या सर्वे केल्या जाल्यार आमगेल समाजाच्या न्हीची मस्त दुखोमचे तशी केल्या मस्त मागीर मस्त कोणाल संसर्ग करू नज्ज म्हणून सांगला की ते केले आता इथ्या आम्ही मस्त कसं नाही सांगा ना ती तुमगेलो युक्ती एक प्रकार तुम्ही लेखून काढा आजवरान स्वाम्यान खंयचे आदेश आमके एक मार्गदर्शन दिले नसीन फुडें आमी कशी आसूं काय कशी आमगेलो समाज आसूं काय त्या विशयान तूं विद्या सांगता ती असो स्वाम्यान एक सांगचे आशिल्लें केदनाय उप्पू तिन्नवन वेल्लं कुडिक्युम म्हूण मीठ केल्लें उदक दापित रे मस्त कसं नाही सांगा नाही इत्या स्वाम्यान उतले आमकां कोरून दी संसर्गजा दोष गुणा भवंती म्हण कसं केदनाय आमी मागता ते देवाली इत मागचें संतर भाग खंयचेच अभंग असो नाजाल्यार कन्नड पद असो संताले संसर्ग दिवचे तेशें कर रे देवा कत्या आमकां चांग गुण आमचे तेशें जावो संसर्गजा दोष गुणा भवंती म्हणजे ते आमकां चांग गुण आमचे तशें जावो नाजाल्यार आमकां जाता आतां आमी आतां शेक्या वेळ आतां थंडी न्ही शेक शरद ऋतू समज सांगिल्यार आतां थंडी शूर्य आमचे शेक नातील वेळ जाल्यार शरद ऋतू भारी पावस न्ही रब्बू न्हू अंतू खंयचे अंतू तुगेले काव्यान येता भारी होगळसूचो वेळ पुरा जाम पद्मनी भारी इथे पावस रब्बिला पद्मनी तळ्यान वाडून वृद्धी जाम मस्त सुगा वेळ जाल्यार आतां शेक आतां मेस्त शेक्याक
शेक्याक आसूचें ना शेक्याक म्हूण आमगेलें तें हालागता आमी कितलें हें जाल्यार कितलें हें केल्यार AC रूम म्हणल्यार जायना आतां थंडे वेळेर गेल्यार कितलें हीटर घाल्यार थंडी थंडी आसता हीच इतिहास संसर्गो तशी आज ह्यो चातुर्मास विशेष जावन केदान म्हाका गेलोलो विशेष खंय की मस्त दुखून वर्ष दुखून मागता ती आमी ह्यो चातुर्मास जायत म्हूण सांगिल्लें ना खंय म्हळ्यार वेंकटरमणा मुखार उकले वळेर उडगास आसा की ना की CL शेणेन निमगिलें ना जायत रे इथे आमगेले चातुर्मास बुक्क जावन आसतात तशी हे चातुर्मास वैभवान जालो कशी खंयच्यो एक विशय नातील म्हूण ना पुरा विशय जाला इत्या चातुर्मास पेंटे खातीर न्हय आमी देवाल प्रार्थना करचे ना कशी सर्वेशां महाजनानां सांगल्यार मंगळूर देवस्थानां सर्वेशां महाजनानां म्हणल्यार मंगळूर पेंटे आमी करचे ना आमगेले समाज खंय आसा की तांकां सर्वांक करचे सर्वांनी मेळ प्रत्येक गांवांत दुखून येयल्यात हेमच्या जायनी गेले पत्र चातुर्मासा काणीक पेटोवन फाम्यान अनुग्रह कोरका कितले की जाण जायनी तांणी भिक्षा सेवा करचे नाजाल्यार एक पवमान करचे नाजाल्यार एक रात्री पुजा करचे प्रसाद पेटोवन दिमगा इत्या देवाक आमगेले देव कशी खंय वचून बेस्त की तें बर करता तें खंडीत हांवें सर्वे केल्या कोण केलें न्हय हांवें तुवें न्हय कसलेंय बर केलें नासलें तर देवान बर केलें देवान माथ्यार बसून करयना ना देवान करचें आमी तुमी न्हय आमी लेखता ती आमी करता ती जायत एक काणी उडगास येता आमकां उपनिशदांत दिली कशी केनो उपनिषद म्हण आसा तलवाकार उपनिषद ते उपनिशदांत देवानीक असुरांक युद्ध जालें युद्ध जावन खंडापडी युद्ध जालें देव जय प्राप्त जालें इंद्राल मन नांतय खंय हें सर्वय केलें हांवें ते इंद्राळ भितर परमात्मा आसा ताका कळ हांवें येयलें खंय इंद्राणी ती केलें हें ताका समजय न्हय शुरवेक अग्नी केली खंय अग्नी वचून देवाने केल्या पेटयलें अग्नेल पेटयलें तुगेले शक्ती एकोलो चमकलो वचून निमगीन अग्नी निमगीन तुगेले शक्ती ते देव येयलात म्हगेले सर्वेय प्रपंच लासचे तशी शक्ती आसा वय काणेक तण कांडिनी खंय लासी लासूं जायनी मागीर इंद्रान नासिक्य वायू पेटयल खंय वायू मुख्य प्राण न्हय हनुमंत न्हय मस्त वायू आसा तो चमकलो नासिक्य वायू तूं केली ती शक्ती सगळेंच उब्बोन वरचें आसली शक्ती आसा जाय ती तण उब्बई म्हूण जायना मागीर इंद्र येयलो खंय इंद्रमच्यान देव थंय देखून अप्रत्यक्ष जालें खंय मागीर कळ्ळें की इंद्राक हांव न्हय केलें न्हय देवान म्हगेलें करान करयना न्हय सर्वय करूंचे देवान कृष्णू सांगता निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन निमित्त मात्र मी आमगेच्यान कसलेंय साध्य ना दिता तुवें देवी कोरका जाल्यार देवान अनुग्रह आमकां हीच ताप येता तूं ताप येयले वेळेर त्या आजी देवा पुजा करया नाल्यार हें करया ताप येयलें जाल्लें नाका आमी करया म्हूण एक सुद्दां कयल्या रे जातुवे ना काय नाका व्हड नाका ताप सोड सर्वय सोडी आमी हें करता ती न्हय देव करचें देवान करचें सर्वय करचें देवान इतले कार्यक्रम जालो सर्वय केला देवान इत्या आमगेल देव कशी म्हळ्यार कोणा माथ्यार बेसका की तागेल माथ्यार बेसून करयतलो
आणि ताका कोणाकरान कोरोम का की तगेल करान करयतलो ताका नाका म्हणल्यार ताका रिजेक्ट तेंकाय तुम्ही रिजेक्ट करू जायना बा. आमगेल देवान कोणाकरान बेसून काम करू का की प्रत्येकल्याने या चातुर्मासान काम केल्या तांतू ही दादल मनशा पशी चड काम केल्यान बायलांनी. सत्य सत्य न्हू रे हे आम्ही सांगताय दुखू न्हू तुमकां दुखू जेतना स्वामी डायरेक्ट सांगता ती पा पेरी कोणकी एक MLA इलोलो ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ AK-47 ಕೈ ಹಂಗಾಜಿ आमकां कसलो स्वार्थ आसता तो सत्य सत्य नव्हे सत्यस्यापि हितं मुखम कितले फट्टी 100 एक सत्य करू जायना एक सत्य सत्यच कितल सत्य मुडचून दवरला रे एक सत्य कोर का म्हणून सांगून एक काणी एक फट्टी मारला रे ती फट्टी वरोवच्या खातीर आनी एक फट्टी मारका ती वरोवच्या खातीर आनी एक फट्टी मारका जाल्यार ही सत्य राबता सत्य येताचीच मस्त काम बायल मनशांनी आमकां दिसता एक 50-60 बायल मनीस रात्री फलां काम केलें तांणी नाका फेरी फुल्लां पुजे दिवस इतली करचे रे खोट्ट कोर काम करताय रे कित्याक रात्री बायल मनशांनी काम केलें खंयी केल्लें की जाण की त्या संस्थाना लेखा री 8,000 की 9,000 खोटे सुलभ एक थापून बेस कारण काम कितलें आसता का आमकां आयकोत ना पाल्लो पाल्लो रुको गेला पळयलेलो आमी गेलान घालयात जात ना एक पाल्लकान उजरान ताका कसरे येमच्या ना इत्या पाल्यार बोल्ले आसता नाजाल्यार ते आसता तें पुसून चंदू कोरून दवर एक खोटो कोर का एक घरान तुची खोटो कोर काम हिंगल्यार कितले कश्ट करताय आज आमी दर करनायची इत्याक म्हळ्यार आतां पेर सांगेन हांगाय पळयना आमी कारकळात विंगड खंय पळयली येद्रा विकू दवरतात पेर सांगीन आमकां आयकोत ना खोट्या 7 रुपये स्वामी एक आमी सांगीन आमीच इत्या कितले जाणांक करू गोत्त अरे 15-25 वर्षां सकयल असेल चलयान एक स्पर्धा दवरकार कितले जाणांक कळटा आमकां तसो गोत ना कोणें येयनी म्हूण दिसता न्हय बाकी पुरा स्पर्धेक येयल्या ते स्पर्धे न्ही पा खंयची जाम काकी तक्के न्ही इत्या आमगेले संस्कार आमी तेच खातीर सांगीन तूं हॉटलां दुखून खाण आतां हॉटलाच्या दरके मस्त हॉटलां वेपारी आसता ते खातीर न्हय हॉटलां दुखून खाण हाडटा ताका कितले मोल आसा घरान केलेलो आहाराक कितले मोल आसा ते चेड्डाक कितें दिसता की आवसून केल्लें ना मोग म्हूण एक आसता हॉटलां दुखून दुड्ड दिला जालें आतां पुराय ते रेडी टू ईट आयकूत आमकां आयकोत ना आसतना कसो की MTR खंय तें खंय ETR खंय BTR खंय पुरा पेपरार राशो राशी येता एडवर्टायजमेंट आतां कांय नाका हेर लांबण घालका जाल्यार उदकांत घाल्या पुरो खंय बा तें पुराच घेता तूं सासम भण कसो एसीड घालताय की तूं कसो रोग आमी वयसून घेताय की कोणें आलोचन करताय की आमगेली बुद्धी वायट जाता एकलो कशी एक संन्यासी तो संन्यासी तन खंय वचना जाल्ले काणी ती भायर खंयच्या वचना तागेले एक भक्त आशिल्लो ताणें एमकां येयची म्हूण हट केलें यो चमकल थंय ताका वाडलें जेवण पुरा जाल्या नंतर ताका न्हीद येयली सहज
हांव एक न्हिद्य येता आड सरता थंय न्हिदेलो थंय कपाट आशिल्लें पा ते कपाटान तूं 100 काट आशिल्ली कसलेय आसक्त नातील मनीस तो खंयची आसक्ती ना तो चमकलो ताका दिसन तें दुड्डू आनी ती गेले म्हणल्यार दुड्डू कालो चमकलो घरांत ते जीर्ण जालें आहार जीर्ण जाल्यार मागीर समजता आनी पळोवनच्यानी मिगेल दुड्डू खंय दुखून येयलो ह्यो ताका उडगास ह्या हांवें चोरी केली आहा ह्यो वापास ह्यो गांवांत देखून भायर रपच्यो तागेल घरांत गेलो थंय वचे आनी पोलीस आशिल्ले ते स्टाफांक पुरा बिश्टायतस ह्यो भितर गेलो भितर वचून त्या यजमानाक पयलो पळय हांवें शिशी 10,000 रुपये काडला घे तुका ते यजमानाक विश्वासूच ना ताणें काडचें ना तूं त्या कोणकी स्टाफान काडलो आसच्या बरें गेले तूं गेले आनी तांकां पंचायती खातीर कर तुवें न्हय हें जाल्लो संभव मागीर ते पोलिसान ताणें पेटयलें मेळ्ळें दुड्डू हे सन्यासीन तागेली निमगी तूं म्हाका वाडल्यान सीत आसा तांदूळ तो खंयचो हें सीत तांदूळ खंयचे म्हळ्यार रेशना तांदूळ ते वेळार इंडिया रेशन आशिल्लें त्या रेशनाक चोरी करून ते वेळार एडजस्टमेंट करताली आमी आयकिल्या मात्र आमगेल्या आश्रमा फुडें आशिल्लो न्हय तसो तांदूळ म्हाका वाडलो त्यो खेल्ले दुखून मिगेल बुद्धी तशी जाल्ली पळया प्रीती आवसून कोर न्हू नाल्यार भायल्यान कोर तिची प्रीती म्हूण एक आसता मिगेल चेरडान खामकाम तो व्यापारी कशी आसता म्हाका चांग जावन व्यापार जावं गा हांगा पळया व्यत्यास हांगा दुड्डू जावं गा ते मिगेल चेरडान प्रितीन गाम गाम पळया ते आवस करचें ना कितले कश्टार करून तेमची तिणें आतां चेरडाक 6 घंटे वचूं काम चेरडा नाका म्हूण सांगल्या रे चांग आवस आतां आसा ना म्हूण सांगी न्हय ती 4 घंटे उठ्ठा त्या चेरडाक वाणू त्या चेरडा नाका च्या बरो नाल्यार बामणाक ती वाडटा मोग त्या चेरडाक मोग येता आज आमकां मनावरा दुडवान सोर्वे जाता म्हूण दुडवान खंय चेंज जायना हेच खातीर करचे आमगेले संस्कार खोट्टो नाजाल्यार इट्टू पळया तो इट्टू म्हणून आमी एक उदाहरण दिलें ते खातीर न्हय इट्टू म्हूण इथे आमगेलो पुरा परबेज आमकां ते केरळ असो कर्नाटक असो दोरक्यांक खोट्टो म्हळ्यार प्रीत इथे आतां तुवें ताका इथे इतकी एक पाल्ल्यान दुखून कोणें करता हांवें तें करूं गत ना म्हळ्यार आयज आमगेलो समाज खंय पावलें चेडू आमी मनावरा हें आमी आतां सांगता ती हें सांग न्ही जाल्यार स्वामी डायरेक्टर सांगता ती नव्हे कोण सांगचें मागीर हें फुडें मालगाड सांगताले आयज सांगचेंय ना करचेंय ना मालगाड्यान कोणा सांगचें आज आसच्या बरो फुडें चेडवांक चंद सांगच्यो न्हू दीव न्हू करचें बुरासीन आज चेडू आवस बाबसूक चेडू आलेलो जागा पुरसत ना आज आमी ती करता ती दूर आशिल्ले बांधव्यां लागीं काडटा ती लागीं आशिल्ल्यान दूर करता ती दूर आशिल्ल्यांक कशी लागीं करचें आमी वाचची न्हय आर्टिकल न्ही वाचिताय न्हू आमी वॉट्सॅपान तुगेले खंयची स्कुलान शिकिल्ले चेडवान ग्रूप आसता ते ग्रूप करता ती तांकां पुरा लागीं काडटा ती वय न्हय
घरान चेड्डा उलयत की एक 5 मिनटां आवसू बापूसू नाजाल्यार आजी आजी ना मात पुरा हें कशें तें ओल्ड फर्निचर आमी पांय आमचे आसीन म्हणून कांय गोत ना पांय आमी आमचे आसीन तर म्हणून कांय गोत ना मनशा 5 अवस्थायस एकल्याक सोयरीक बोलयलें की तुगेलें घरकड ओल्ड फर्निचर आसवे निमगीन खंय नहीं वा मिगेल घरकड एंटीक फर्निचर आस जाल्लें संभवत ताणें सांगीन आमगेली एंटीक म्हळ्यार रिपीट जोस्ता गेलो म्हणून गेलो सांगिल्लें पाय आमकां येता ती अवस्था आमी मनावर ना ती हे एक आवसूक कितल एक आवसू आसा कितल रीण स्वरूप आमगेल शास्त्रांत दोन रीण स्वरूप जायना आमी सांगता ती एक आवसून आनी एक गुरू रीण हाका लेखनाम ते आवसून तेचेर डाग पोट्टांत आसून आमगेल धर्मशास्त्र विंगड रे मुस्लिम धर्मशास्त्र जावं क्रिश्चियन धर्मशास्त्र न्ही आमगेल उर्दू विंगड आसा त्या 9 म्हयने पोट्टान दवर न्हू मागीर जाव न्हू तिगेन रगत दिन वाडोवन पुराक व्हर न्हू तीक वाडयता वृद्धी करता तेचेर डाल रीण सोडून जातात तुवें एक पंत एक बुत्ता निमगीन खंय ताका बुत्ता बरोय काम न्ही जालें मनान गेलो मस्त दुड्डू न्ही जालो ताका आमा तूं म्हाका इतले वर्ष पळयन न्हू आं तुगेले कितले रुपये जाय म्हाका घे जायत रे फाय सांगता एक काम कर तूं म्हाका चिक्क्या आज सौख्य ना कांय कोर काम ना एक काम केला पूण तुवें कसन कोर काम म्हळ्यार रे आजी मिगे लागीं बेस हांव पक्कीन न्हीद खोलका हांव उठ्ठा आमचे बरक्यान उठ्ठायले जाल्यार म्हाका एक नाणये व्हर नाडका म्हाका एक उद्दा दी तूं हांगा बेस इतलें केलां पूण तुवें मागीर पाय सांगता पण तूं कितले रुपये दी म्हाका जायत इतलेंच पाय सांगता न्हू चलो बारी आदी खुशी एरी आवसू लागीची मंचा लागीची एक कुर्ची कान बेसल खंय भारी खुशी मस्त 1 घंटो जालो आतां ते काला मोबायल ना टीव्ही ना गळोवन तुका बेसता बेसताची थोडे कडचे आमचे आनीक चर चेल्ल्याक न्हीद येयलो हेर तूं सकाळीं आवसू येयली नांव न्हू सगळें जेल्लें नांव न्हय न्हू आहारा पुरा तयारी केली चेरडायन जागेर घेवन उठ रे बुद्दा वचून नांव न्ही तुका आहार तयारी केल्या चेरडा मना वचनी इतलें हांव तुका पळोवचे खातीर कितली न्हीद खोळ्ळ्या तूं एक दिवस तरी तुका न्हीद खोळूच्याक जायना रीण सोडून जाय तुवें एक दीस न्हीद खोळून जाय न्ही आवसूक मनावरा आवसून स्थान तर रीण कोणाक सोडून जायना तशी आसली आमकां वाडोवन आलेल्यांक आमकां ओल्ड फर्निचर म्हूण सांगिल्यार फाय आमी जमचेंच मनावर ना ती एक काणी आसा आमी कश्ट वेळ जाता आसा इतलें काणी एकल्यान एक ओड सौकार ते सौकाराक कसन जालें म्हळ्यार तेगेलें आवसूक सुन्नेक आसा आम्म आशिल्ली प्राय जाल्लेली आम्मा पळयल्यार जायना कितें केल्यार जायना सुन्ने ताणें तिका न्हय आवसू केलें न्ही हांव सांगून बेसयली तांतूं राबचें केन्नाय आहार व्हरून दिवचें तांतूं भितर तिका खातीर एक आयदन आसा आयदनान तूं केन्नाय ते वेळार कामाचे व्हरून आहार दिता ते नात आशिल्ले आजी पळया आजयेचेर न्ही आज्याचेर तर नातरांक मोग आनाज्या माजेर न्ही
इत्या कजेची आतां आवसून मारू वता जाल्यार आज सुरवेचेर डुती करतना रे आजी मागशिवच्यो रपतना आजी तेंची प्रकृती नियमतो कितले आसा जाल्यार आनी कसं नाही सांगता जाल्यार शिरवे अम्माला सांगच्या पशी आज्जेला सांगल्यार नाल्यार आज्याला सांगल्यार काम जाता कारण इतलें म्हणगलतो ना न्हय कारण एक आसा ते म्हगल्यार हेचेर डावाटेले लिहिणं इकेल सगळे हेचेर डाळ हांडा बरप इकेल हाता आसा चड उरलेले रे तूं चड उरलो नाका रे म्हाका कळटा तुका कसर गोरकाब वय न्हय पळया तुमी तुमगेलो अनुभव पळया आतां आमकां कळ्ळा इत्या वचून मारू वता जाल्यार आजये म्हाका दवरचे राव का बिश्टा येता तेचेर काही विकनस कळटा आप मान सांगल्यार आयकता ते हेचेर डा न्हय तशीच आजी येयली वचून केदनाय वचून लपचे हे सुन्ने केदान बळ्यारी कोप हेचेर दुयत्या ते मंदार येयले वता ती केदनाय बेजार करची ती गेला आयुश्य जालें ती गेली हेचेर डू बापा आवट ऑफ वता हिनं पळयलें ही धांवली कसले आवट ऑफ कसो नासा तूं तेचेर डान ते आवसूक ते आज्जेक वाटचें आयदन काडलें घेवन येयली आवसून निमगीन तेचेर डाली इत्या तुवें हाडल्या आयदन भाय तूं काय दिवचें आसा आयदन हें मनावरा आमी कशी आसा ती आनी एक गाणली आसा कसली ही पेर वाचिल्ली आमी अर्थ ती कसली म्हळ्यार रे हेचेर बसीन घेवपाक तेका आवस ताका एकू दोळो आवसू एकू दोळो एक दोळो ना हेचेर डाक बापूस ना सांप्रायेरी गेलो आवसूक पळयल्यार हेचेर डा जायना चेरडाक आवसू पळयल्यार जायना इत्याक चेरडाक आवसूक एकू दोळो केदान पळयल्यार तेचेर डान आवसू उरलो आमची एक दिवसू ह्यो कॉलेजान जाल्लो सर्वे जाल्या सिकुच्याक आनी खंयी घेवन आवसू घेवन वचचें ना एक दिवस ही चेरडू कॉलेजान ही हावस केली हिका एकू दोळ आशिल्लो पुरा चेरडान आनी इतले वर्ष निपून दवरना पुरा विशयी ही हावस तेंच्या मुखार न्हय हाका पुरा जाणांनी एक दोळ सांगून निंद करूं सुरू केली एक दोळा आवसू निंद म्हळ्यार मस्त निंद करूं सुरू केलें हेचेर कोप येयली कोप येव न्हू घरा आयलो तुका केम च्या ना म्हूण सांगितलें ना तुवें ती आयलेली जालें कोपून आवसून लढाई कोर न्हू ती चेरडू थंय न्हून भायर सरून गेली हेचेर डाक कोणेय ना म्हूण सांगून प्राय गेली वारडीक गेली चेरडून गेलें नात गेलें पुरा जालें एक पंत ही आवस सोदून खंयकी दूर आसा हे चेरडाले घरा वता चेरडा घरा वचचें ना चेरडा आवस आसता कुमादान भवती आवस केदनाय वायट जायना वता हेका ताका फुडें खूब दोळे नातिल्ले ती येयल्या तेका सोवन नाक्कळा तेणें पुरा कोरून तिका थंय दुखून सोवन तिका पेटयत थोडे काळ जाले चेरडा इतलें जालें म्हणल्यार प्राय जालें ताका गांवां वचका म्हूण ताका कितें म्हणल्यार स्कुलांत रियुनियना मिटींग मनाक गेलो बायलेल सांगता खंयकी आनी खंयकी वता म्हूण सांगून तो त्या गांवां वता गांवां वचून ते स्कुलां वता मागीर एक आवसू पळोवया म्हूण तो वता थंय ते आवसू घरा वता तागेलें घर ती आवस ना मेल्या जाल्यार थंय पळोवन जाणता न्हय एक पत्र मेळ्ळें ताका हांव चेरडा म्हगेल निमित्त खंयची येचूक जाल्यार क्षमापण कोरका तुका द्रोह दिवंक म्हूण हांव येयलेलें न्हय थंय घरांत स्कुलांत येयलेलें शाळेचेर जालें न्हय पयर घरा आयलें तुगेलें चेरडा मेळटा रे तूं नीच जाल्लो सान जाल्लो
चूक जाली मिगेली जाल्यार चेरडा मिगेल खंयचेय रुपार चूक केस जाल्यार क्षमापण कोरका मिगेल यो एक दोळ जमच्या कार आनी ते म्हणले रे एक दोळ जमच्या तूं सनप्राये तुका एक एक्सिडेंट जालें ना एक्सिडेंट जमच्यान तुगेल एक दोळ गेलोलो ते वेळार मिगेल चेरडान एक दोळ्यान आसच्या ना म्हूण सांगून मिगेल स्वंत आशिल्लें एक दोळ ते तिका दिल्लो तुका दिल्लो रे चेरडा केदनाय उमादान भवती आज आमी मना उरका जालें ना मस्त मना उरका जालें ना आज आमी कशी करता ती दूर आशिल्ल्या संबंद व्हॉट्सॅपार करता ती आजी चेरडा घरांत आमकां उलोवंक ना चेरडाल सम उलोवंक जायना आमकां चेरडाल एक चेरडाल की बायलेल की बामणाल की मस्त विशय मिसअंडरस्टँडिंगान समजता मिसअंडरस्टँडिंगान जमचे उरलेल्यार समजता आज आमी करना ती कितलकी गोंदोळ आसता कितलकीच सांसन विशय सम करूं जमचे आज आमी मना व्हरता ती धूर असेन काडटा ती लागीं असेन फोडतात हें तामगे ना आजी तेन्ना येता खंयच्या गची एक चांग वेळ आसा आमगेल सनातन धर्म चक्रारीक वच्चते भाग्यपंथी ही वेरी वता सकले वता पळया आतां पयर उदाहरण सांगता ती 200 वर्ष ब्रिटिशांनी आमकां आळवेक गेलेली आज ते ब्रिटनाक एक इंडियन पावलो ना हांवें तांच्याकच एक काल आसा फुडें हे ब्रिटनाक गय सगळे लोकांक गय नियंत्रण करता भारत व्यापार तुतूल आशिल्लो एके तांच्याक एक काल आसा घुमता तांच्याकच असो आमी सांगू न्हय न्ही तशी ह्यो चातुर्मासा मस्त बायल मनशान काम केल्या चरक्यांनी केल्या चेरडुवांनी केल्या मस्त जाणांनी केल्या आमी सांगीन न्ही त्या मस्त आमी पळयलें आसा तातूंय मस्त हे चातुर्मासा विशेषीत म्हळ्यार मस्त फूल नमुना फूल ते मंगळूर न्हय आजा चेड बेंगलोर आसा बेंगलोर आदुकून मंगळूर आमचे इत्या मस्त देवाक मस्त इत्या अलंकार प्रियो विष्णू देवाक प्रीती म्हळ्यार पुष्प खेंपा सांगतात इत्या हुल्लु तरुव मनेगे हूವು ತರುವ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ತರುವ एक तण एक फूल तुमचे कडे देऊ व्हरतूय ते आमी सर्वे दिता देवाक मस्त सेवा केल्या हवनान भजनान दान न्हय प्रसाद सर्वे केल्या देव केदनाय आमकां रीण आंपना तो तुमी कोणें लेखचे नाका आमी तुले सेवा केल्या सर्वे तो एका 4 करून दिता उण करना तातूंत आमगेल देव आमकां येताय न्हय स्वामी तें केलें देवान म्हाका अशें दिलें दयान तुपयन सांगिना ह्यो जी दयान तुपय 93 चातुर्मासा वेळेरी आज आसा आज उडगास पयर आमी सांगिना हांगा कोणाक गोतना पयर आमी हांगा सांगिन आमगेले समाज नाका हें दूर आशिल्लो मंगळुरा मस्त सेवा केल्या पुरा केल्या गेल्या आमगेले दोरके न्हू आमी दोरके आमकां काम कसं नाय म्हणल्यार रे कसन म्हणल्यार कुर्ल्यान काम एक कोणेय वयर वता जाल्यार कुर्ल्यांक कशी तो कुर्लो वयर वता जाल्यार तो सकल काण घालता सकल वयर वचच्या दिना तो दोरके बुद्धवंत चड गेल्यार कश्ट हें तें न्हू म्हाका हें खंयचें नाका म्हण दूर आशिल्लो पुरा इतलें म्हळ्यार सांगीन भाई स्वाम्याल सेवा केल्या हांगा वॉलंटियर केल्या पुरा भाई म्हाका नाका हें तेगेले बायल ना 93 चातुर्मासा वेळेर स्वाम्याल येयलो स्वामी मिगेल बामूण आपयल्यार धरल्यार कसल्याक सेवेक येना स्वाम्यान एक आशिर्वाद कोरका जायत रे प्रसाद दिलो एक वार भितर मागीर चातुर्मासा वेळेर मागीर येयला तें सोणी
पेर गेल्यार सोडता म्हण अशी न्हय आतां हांवें सांगिना येत स्वामी येत म्हगेल्यार एक दोन वर्ष फुडें न्हू स्वामी म्हगेलें आरोग्य सगळें जाल्लें स्वामी म्हगेलें कांय कुडवो ना म्हाका जबाबदारी खंयचेंची उण कोरका मस्त ताचे फुडें एक वर्ष तुका न्हू स्टार्ट केल्या डायरेक्ट आमगेलें सांगिल्लें ना सांगोवचे मनशाक रान आस न्हय आमगेलें पुरा सांगिना तुका कला रे न्हय आम स्वाम्याल सांगता म्हूण सांगीन तुका सांगतास डायरेक्ट सांगिना आमगेली पब्लीक मिटिंगान तुवें हाका खंयच्या तूं बेंगलोर मठान तूं वचचें ना इथे आवड स्वाम्यानी आतां आमकां जाल्यार एक सांगता इतले वर्ष मठाचे एक प्रेसिडेंट जावन कोणा येना प्लेस दंडी तुरे दुखुना आनी तशी कशी जबाबदार हे आमी मना उरपा जालें मंगळूरच्यान विशेष 183 जाणांनी मना उरपा जालो विशय 183 न्हय आं इतले खंयचेच ते दोसा दुखून आज वरक्यान चातुर म्हळ्यार मठा प्रेसिडेंट खंयचे एक फंक्शन असो खंयचें चुकोवचें ना चडतावत गांवां आसा जाल्यार हे अनारोग्य आसा जाल्यार येतलो येवन ते कार्यक्रम इत्या म्हाका स्वाम्यान दिलेली जबाबदारी चंद कोण आसूं का ते म्हगेलें कर्तव्य रेस्पॉन्सिबिलिटी ते म्हळ्यार आमी 3 वर्सां आसीन न्हू रे प्रती सत्यनारायण चुकोवचें ना आमी पळयलें नाल्यार खंय फॉरेन टूर नाल्यार चडतावत आसूं ना ते दिवस दवरना आसता मठ आसता प्रत्येक कार्यक्रमाक आसा लास्ट म्हाका केमच्या जायना म्हगेलें आरोग्य ना आम सोडता स्वामी म्हाका हें कोरका आमी एक न्ही वय रे तुगेलें आरोग्य सूचना मात्र तूं जाय आमकां हें आमी निमगेन न्हय और स्वाम्यान आनी एक मनशाल निमगेन आज जाल्यार ही येत्या ती जबाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आज जाल्यार तशी येयलोलो स्वाम्यान आशिर्वाद मागीर सोणी इत्या आसता समाज म्हळ्यार 5 बोट आसूचे 5 बोट जाल्यार ओक्कड जाल्यार मात्र समजता ते मेक्कड कोरका आमगेल स्वार्थ चड जाल्यार ही कश्ट निस्वार्थ सुका आमी तातूंत समाजान येवन काम करचें न्हू निस्वार्थेन काम कोरका निस्वार्थेन काम केल्यार खंडीत देव बर करता तातूंत आमगेल देव इत्या ताका एक दिल्यार 4 दिवन वचता कोणाक उण करना तो रिणामपणा खंयचो देव तातूंत आमगेल देव खंडीत इत्या मठा सेव केले न्ही आज केलो असं स्वामी आज व्यार जाय न्ही स्वामी आमगेले सांगचेस केलो जाणांनी समय जायन देवा 2 नमस्कार घालून वच रे हेर दीस एक वार जाल्या नंतर येता स्वामी म्हगेलो व्यार सगळो जाल्लो मागीर ताका व्यार जाय न्ही जाल्यार तो मठा नमस्कार घालून वचचें तमाश नाही सत्य अनुभवस्त आमी अशी सांगीन न्हय आमगेलो देव केदना रिणामपणा तो देव तसोलो इत्या म्हागड स्वाम्यान पुजिल देव तो भोवनेन स्वाम्याल काला वरक्यान कशी म्हळ्यार स्वाम्या ताप आसा जाल्यार भितर गेला ताप ना खंय दंड आसता खंय बा ते दंड हालतलो खंय भितर आमच्या वापास ताप घेतले तशी प्रितीन आमगेल स्वाम्यान जाल्यार तशी प्रितीन केलो स्वाम्याक ऑपरेशना वेळेर पुरा जाणांनी स्वाम्यान एक कंडिशन 96 चातुर्मास 64 66 चातुर्मास तेज खातीर आशिल्लो हांगा आरोग्याक आयुर्वेदीक केलें स्वाम्यांनी गूण जालें ना मागीर पत्ती जाय आमकां पत्ती जाय मागीर स्वाम्या सौकी ना जालें वापास कितकी वर्श घेवन भोंवलें मागीर स्वाम्याक कोरकाची ऑपरेशन स्वाम्यान एक कंडिशन आमकां देवा पुजा करूच्या राबोवच्या ना ताका जायत सगळीं 3 घंटे ऑपरेशन स्वाम्यान पुजा केली हे दिसाची त्यावेळी ऑपरेशन न्हय आमी भिक्षा घेवन काय म्हणस
ताका नाजाल्यार नियम आसा दान करूं ना स्वाम्यांनी ती केलें एक दूद अशी दूद पिवयात लिक्वीड करयात हार्ड फूड खंयच्या ना तातूंत एक सिताक कोण घालप देवाल निवेद्याचे म्हळ्यार आमी माधवांक एक गूण आसा देवा निवेद करून तिने आमी खंयच्या ना देवाल निवेद केल्या नंतरच आमकां शास्त्र आमगेर तो एक दूद पिलें जालें फाम्यांक न्हीद येयली फामी न्हिदेले मनाक गेलें डॉक्टर येयले ज्याक गेल फाम्याक उठ स्वामी ऑपरेशन म्हळ्यार आत्मान काडलें तें बिल्डींग वालकेश्वरान तूं आमी रातचे कूट स्वाम्यान रातचे सकयल आशिल्लें आमी गेले तेंचें ऑपरेशन आमी सुरवे वचन थंय आसा तें ऑपरेशन रुमाचें तें ट्यूब लायट न्हेस फुडें ऑपरेशन रूम तशीच सज्जीकरण केलें ना उठायले जागेल स्वामी स्वाम्याक न्हीद कशी पडली टेंशन ना कसलें टेंशन रे जागून ऑपरेशन केलें 10 घंटे ऑपरेशन एक न्हय 10 घंटो डॉक्टर सांगोळच्या पुरो कसं म्हूण आमी सांगना ती 2 ऑपरेशन एक न्हय ऑपरेशन जालें हरदू साय पूज्य कशी पूज्य राबयली स्वाम्यांनी कशी साळीग्राम आमगेले फुडें आशिल्ले पेळी ते पेळी एक ओट्टो साळीग्राम तातूंत हाडचें अशें करून हाडचें पूज्य पुरा म्हणचें अभिशेक वचचें 2000 तशीच थंय सुसरो हॉस्पिटलांत जालें न्हय येयले स्वामी स्वाम्याक हें कसं तें रक्ताचें हें आसा अशी आपोवन हाडटा ती वृंदावन भोवलें माधवेन स्वाम्यान आनी वर्देन स्वाम्याल वृंदावना मुखारी भोवगुणा तें हें तुणता तें हें तें कसं तें स्टिच तुणता स्वाम्यांनी हें तें स्टिच अशें धरलें न्ही माधवेन स्वाम्यान अशी पांय पळयलें मनशाना सांगीन आमगेली जाल्लें येयले 4 दिवस बोनेन स्वाम्याल पुण्यतिथी उल्लोंचा ना ते स्टिच तुणता न्हय स्वाम्याल BM पै भास्कर पै ना तो आजी भास्कर पै ना स्वाम्या फिजिशियन तो ताणें स्वाम्यान सांगीन येताय न्हू ते चॅकअपा येताय स्वामी चॅकअप करूं हें स्वाम्यान सांगीन अरे पर बोनेन स्वाम्याल पुण्यतिथी आमकां गुणगान करका स्वामी जायना स्वामी आमकां गुणगान करका रे जायना स्वामी स्वाम्यान तें स्टिच बी बेतल्यार तें आनीक एक कश्ट आमकां करका रे 10 मिनटां चर्चेत तागेली मागीर जायत स्वामी 5 मिनट उलोवंक स्वाम्यांनी 5 मिनटां काडूं ना जायत म्हण परमिशन दिला जायत स्वाम्या परमिशन मेळ्ळा पूण 5 मिनटांक मागीर कळटा न्हू तुमकां अर्द घंटा काडलें इत्या तशी देवाचेर न्ही गुरूचेर भक्ती दवरून देवाचेर पुजी केलेली पुरा स्वाम्यांनी ताजे निमित्त देव निमगेन सर्व दिता देवाची इतली सेवा केल्या मस्त जामनातील विशय जाला ती हांगा देवान करेले ना आम्ही तुम्ही न्हय आनी देवाक कोणाक करान करूंक का की तागेल करान करयन्या तशी प्रितीन देवाल सेवा केल्या व्यासरूप नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान प्रितीन तें स्विकार करून तेंचे रुपार चड उण जालें नासलें तर देवान क्षमापण करूका विशेष जावन देवताल अनुग्रह समाज आकाशचे तशी देवान करूका विशेष जावन हे वेळेर मस्त सेवा केलेली आ बाल स्त्री पुरुषान देवाल सेवा केल्या तांगेल योग्यते प्रकारी ते योग्यतेक आनी तांगेल मन्नाक ते मन्ना समजावन तांगेल मन्न कशें केल्या की ते मन्नाक समजावन देवान चांग फल समाजांत दिवचे तशी तांकां वैयक्तीक जान दिवचे तशी मुखार हे समाजांत विशेष अभिवृद्धी जमचे तशी फुडें कसनकीच आमगेले हवन कोरका म्हळ्यार मन्नाक कसनकी आसना आज तें सगळें जालें आयज सर्वांकय देवाल हवन कोरका एक चातुर्मास आमकां भर जाता कोण की वैयक्तीक आयज तें मन न्हयन्या मुखार जालें तसं न्हय मन वृद्धी जमचेशी भर करची वृद्धी जमचे तशी देवान अनुग्रह करून सर्व विशयांत तुवें बरेपण करून दिमका म्हूण पुनः व्यासरूपती नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती वेंकटेश आली तंतूय सर्वे आमगेले स्वाम्यांक गेले वृंदावनांत विशेष जावन आमगेले स्वाम्याल महाचैतन्य वृंदावनांत प्रार्थना करून सर्वेय केलेली प्रार्थना देवान स्वीकार करून बरेपण करून दिल्लें म्हूण देवाल पुनः प्रार्थना करून रबयतात.